या कार्याचे सहपोषक रोहन कॉर्पोरेशन, बलमटा रोड, बेंदोरवेल, मंगलोर. उजवाड पत्र 15 उडुपी DSS. ₹3,000 cash prize sponsored by Philip D'Souza Nikutam, Prince Caterers, Mangalore. Lucky ball sponsored by Dolphy, Judith, Renon D'Souza and family, Barkur. हप्त्याचे सवाल पोषक जावन आसा लाइटनिंग पॅराडाइज, कंकनाडी बायपास रोड, मंगलोर आणि दैविक अमृत, मुन्याळे. आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीची रसा केली येवनात घरा केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटणम बाबा वेताच्या घरा सगळी आमची पाटणम बाबा वेताच्या घरा. नमस्कार, तुम्ही पळयतात दैजवळ 24/7 लाईव्ह टीव्ही आणि हे आसा सिधा प्रसार कार्य आमी दोगी शेजारा. ह्या कार्या विशयान तुमकां खंडीत जावन झळक आसा, वळख आसा आणि हें कार्य तुमीन चलोवन व्हेलां. सांगातास हे कार्याची सोबाय तुमीन वाडयल्ली आसा. स्पॉन्सर दिवन गी, कॉलां करून गी, उलो करून गी आणि हेर विशयांनी तुमी आमकां सांगात दिल्लो आसा. हप्त्यान हप्ते राकाशेकरचें कार्य. हें कार्य जर इतल्या व्हड पावंड्यार पावलां जाल्यार हाका कारण तुमीच, आमी न्ही, आमची टीव्ही न्ही, तुमी पळोवन कार्य सादर करूंक सांगा दिवची, आमची पाट तापोवची, आमची कोडी कुलपां काडची. सक्कड विक्षकांक सांजेचे नमान म्हणटा आसतना काल घडिल्लें घडीत आमकां समेस्तांक अजून उडाच आसा आनी जरूर जावन त्या भुरग्यांक ससनाचो विशय हांव मागतां. ह्या विशयान तुमकां खबर जरूर आसा. आमच्या कुंदापरान जाल्लें घडीत भुरग्यांचें दुर्मरण आनी खंडीत जावन हें कोणाच्याय घरा घडोवंक नजो, खंयी घडोवंक नजो, पूण घडोवन गेलां आमच्या समुदायांत. ह्या दिशेन आमची टीम आसा दैजवळ टीव्ही. सांगातास आमी दोगी शेजारा ह्या कार्याचे सक्कड मेंबर्स आमी पश्चाताप पावता. त्या आत्म्यांक शांती मागता आसतना तांच्या कुटुंबाक तस्सो देव, तस्सो जेजू तांकां ते सोंसून व्हरूंक सांगात दिवं दी, ते एक घटाय दिवं दी अशें आमी आमच्या टिमांतावन आमी तांकां मागता. सांगातास रोशू बाबा बारकूर हांची एक कविता वाचूंक म्हाका हांगासर खुशी भोगता. ह्या वेळार मस्तू कविता आयिल्ले आसात त्या अवघडाच्या वयर आनी हांगासर एक कविता अशी आसा. ताची एक 4 लायनी वाचूंक हांव हांगासर खुशी पावता. आज सूर्यो खंय गेला, खंय मायाक जाला, कितें वेग्गी आज काळोख आयला. इश्टातावन एक खबर आयल्या, शेजारी गांवांत एक अवघड घडलां. इस्कोलाच्या वाटेर आसलीं, हांसोन खेळोन संगी आसलीं, मुकली गडी नेणा जालीं, अवघडान तीं बली जालीं. आवय बापायची ती गत कितें, तांच्या काळजांत कितें घडात, तांकां बुजावंक कोण सकात. दोस्ताना उडास दीस रात. देवा तूं सुदिताय, तूं व्हरताय, व्हरताय तर तूं कित्याक दिताय. ल्हान ल्हान काळजां फापसून घालताय, कसली महिमा तूं दाखोवन दिताय. भुरगीं आज ती सरगार पावलीं, सर्तीक नेकेत्रां आज परजोळोंक लागलीं. दवरा बाळानो आमकांय जागो खाली, मोगाची तुमकां आज श्रद्धांजली. ही कविता पेश करूंक हांगासर अवकाश दिला रोशू बाबा बारकूर हांणी. सांगतास सबार कवींनी ह्या घडिता वयर मस्तू कविता बरयल्यात. ह्या कवितेद्वारे आमचें कार्य आमी आरंभ करता, सादर करता. सांगतास त्या कुटुंबाक खंडीत जावन आमी बुजयता आमच्या दैजवळ आमी दोगी शेजारी ह्या कार्यात. आनी बारकूरचे जोडीच आनी डॉल्फी तांणी गोबळो दिला. सांगतास प्रिन्स कॅटरिंग तांणी 15,000 रुपये दिवन ह्या जून म्हयन्याक 5 हप्त्यांक सांगात दिल्लो आसा 3,000 रुपयांत. आनी हें कार्य तुमी चलोवन व्हरचें, आमी सांगात दिवन सो मात्र आमची क्वेश्चनां तयार. तुमी उलो करा, कार्य सोबया. रेशल आसा कंकनाडीचें कार्य आसा पयलो उलो. हॅलो रेशल. हॅलो, कशें आसाय तूं? हांव बरी आसा. आज कितलो एपिसोड आमचो पळय अंदाज आसा की 50 की 100 की 200 की कितलो एपिसोड? 70 की 80 की 70 72 72 72 नेगे सादर करता हांव एक बरें पद. हें पद कोणाचें म्हण पारकी टीव्हीच्या पडद्यार. दर्या कुशीन
करशील फूट करून तू बसरे तांडेला संजे वेळा सूर्य पडे तमसो झाला कारवी पडे सांगता मिळून रंगुनी वडीला येशिला पडे ताना सूर्य उदेला किंजरी वाजवता कोण अंगण बसून डुंकी बुडयता वा वा तू ताळो रंगयता नारी बरे नाच सोबयता रेशल अजीना राव एक मिनिट राव आमसर नका ते वा वा सांग बळ्या वा वा ओके जाऊन दे हे पोत असा मानसोपण प्रस्तुती हे पोत मांडव गैर सपोज ओके देव बरें करूं आणि हांवें सांगच्या पयल्यान तूं एंग्जायटी काले काले सांगता आसाय तुजी जबाब सारकी ना आणि हे पोत कोणाचें मनिसारूंक आसलें तें आसलें बेन शक्तीनगर ताच्या लेखनांतल्यान उदेल्लें मानसोपणान हाका ट्यून घालून संगीत घालून सादर केलां देव बरें करूं आमसर नाकात अल्टार वरया आमसर नाकात दय करून विचारचें तें आयका मुखलो उलो विल्टन आसा बीसी रोड बीसी रोड वितन न्हय ओके तुझ्या खातीर आणि आमच्या कोंकणी परजे खातीर एक बरो चित्रकलाकार येता पळयात आणि हो मनीस पळया कोण तो बिंदास बसला पळय थंय एक बरो चित्रकलाकार कोंकणींतलो एक मात्र चित्रकलाकारी म्हणयेत पोदां जाता आसतना सदारच आसतना इसल्याने सायडीन तो आर्ट करता सांगात आस तुजें तोंड 2 मिनटां सोडयता बसले कडेच हो कोण मनीस ओके तो आसा विल्सन कय्यार देव बरें करूं तुज्या उल्याक बी सुरडचो वेतन बबिता आसा पुत्तूरची बबिता ओय पुत्तूरान हॅलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग पावस आसा की पुत्तूरान येवन सकाळी जावन कुंदापुरांत अवघडा पुत्तूरांची सुमार जाणां पोर न्ही अवघड जाली मस्तू वय 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 या वय रोड आमच्या मुखला ऍक्सिडेंटाक तपासणीचं वय वय एंडत ना म्हणयेत पूण ह्या वेळार पावसा वेळार सडीत कावंक कशें जाता टीव्हीचेर पळय कितें म्हणून काल तें सो सेमिगे म्हणटात कन्नडान सेमिगे शेव्यो ने तुजें नांव कितें पुत्तूर जावन बबिता बबिता पुत्तूर देव बरें करूं तुज्या उल्याक आनी तुजी जाप सारकी आसा शेव्यो रोस वा शेव्यो बरें रोशनी आसा येरमाळची येरमाळ रोशनी नमस्कार हा नमस्कार एक मानेस्त मान मनशाक पळोवन या ओ कोण म्हण सांग राखण्यार शब्दां गोंधळ तयार करता एक नवरदेक कार्यनिर्वाहक उडपी देसी दुसो कोण तो सोन्स कोण तो सोन्स नाव होता गे जेरिक सोन्स हा सोन एरिक सोन्स तुवें जेरिक म्हळाय तो एरिक सोन्स बारकूरचो आनी गबळोय दिला डॉल्फी बारकुरान आईची पहिली कविता आसली आमच्या रोशू बारकुराची तुजें नांव कितें म्हळें रोशनी रोशनी खंय तो गांव येरमाळ हा गुड म्हाका म्हळ्यार टेम्पररी मेमरी लॉस आसा म्हळ्यार एक फावटी सांगल्यार उडा सुरना जावं दी देव बरें करूं तुजी जाप हांगासर सारकी आसा गबळ्यान घाला उर्बान आसा कोणाचें सो उर्बान बाब उर्बान बाब भितर आयलाय तूं ना ना म्हणून काल म्हणटाय हॅलो पावस न्ही ओके ह्या वेळार एक पोद आयकया पोदाची वळख करा सोमाराचे हकामू इंग्लिश शिकयता मंगळाराचे हिंदी पिक्चर पळोवया म्हणटा सोमाराचे थिएटरांत इंग्लिश शिकयता मंगळाराचे हिंदी पिक्चर पळोवया म्हणटा सोमाराचे हकामू इंग्लिश शिकयता मंगळाराचे हिंदी पिक्चर पळोवया म्हणटा सोमाराचे थिएटरांत इंग्लिश शिकयता मंगळाराचे हिंदी पिक्चर पळोवया म्हणटा ABCD तुका लिसांव शिकयता आगो बाई जसिंता तुका इंग्लिश शिकयता लिसांव 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 म्हाका बनयता ABCD तुका इंग्लिश शिकयता 1970s ह्या पदाचो जल्म जाल्लो आनी हें पद कोणाचें हॅलो हॅलो कोणाचें पद मेलिड पॅरिस ओके देव बरें करूं तुवें एका
पोदा घडणाराक आयडेंटिफाय केलाय पूण ही जाप सारकी ना. ही आसा आमचे हेंड्रिक्सोज मुंबय हांचे आमी दोगी शेजारा सांगातास एक खात्रेना ख्यातेसो. देव बरें करूं. अजित आसा उरला आल्सो. अजित हॅलो अजित. नमस्ते अजित. हॅलो हॅलो नमस्ते. कितें करतात तुमी? हांव डिग्री करना सर. बरें. आनी एक कोंकणी बरो येणार तुमच्या टीव्हीच्या पडद्यार. हो मनीस कोण? नेल्सन जिंतो. तो आसा शान बोंदेल म्हणून. देव बरें करूं. तो आसा शान बोंदेल एक उत्तीम काणयेंगार कादंबरीकर्त एक उत्तीम प्रशस्ती विजेत लेखक जावन आसा आमच्या कोंकणी समुदायाचो शान बोंदेल. देव बरें करूं तुज्या उल्याक. ताचे एक दोन तीन नाटक सांगचे जाल्यार निमाणे 4 वस्तू सांगात. लुसीबायचे इंग्लीश सुणे मोठ्या काणयांक दायजी दुबाई साहित्य प्रशस्ती लाभल्या. दायजी दुबाय तावन साहित्य प्रशस्ती म्हणून मेळटा वर्सावार. लुसीबायचे इंग्लीश सुणे सांगात ताचो निमाणे 4 वस्तू नाटक बारीच फामाद आसा शान बोंदेल. देव बरें करूं. जॉयल आसा विटलासो. विटला जॉयल. विटला जॉयल. हॅलो अंकल. विटलान काय स्पेशल आसा? विटलांत स्पेशल काय काय पोलीस स्टेशन उबार आसा न्ही या. आनी टीव्हीचेर एक विशय येता पळय. हाका इंग्लिशान फिग म्हणटात. FIG. कोंकणीन कितें? बेगी बेगी बेगी. आणि हे आसा अंजुरा न्ही. देव बरें करूं. सुकून गेल्या जिवाक तुज्या न्ही. अंजुरासो सावड जालो. बरें ना कवी न्ही. अंजुरासो सावड म्हळ्यार अंजुरासो रूख तिका धरणीरत आसता. व्हडली पानां आसता. सावट चड ताका सावट चड. अंजुरासो फळां हांगासर घाली. प्रवीणान बरें एक चित्र सोदून हाडलां. देव बरें करूं. मुखलो उलो आसा बेंदुरसो. हॅलो बॅप्टिस्ट बाब बेंदुरसो. हॅलो ऐकत उलयलें? होय ऐकता. येस. टीव्हीचेर एक बूक येता ताचो घडणार कोण पळय. तुजे सरशी आपय. हो बूक कोणें बरयल्लो? एक कादंबरी. आनी तो गांवांत कासियासो. मनीस डॉल्फी कासिया. कासिया म्हळ्यार एकलोच मनीस सोडीत असो. डॉल्फी कासिया. देव बरें करूं बॅप्टिस्ट तुमच्या उल्याक. सांगात आस मुखलो उलो आसा. तुमी उलो करचें. 3000 आपणावचें. वरण पिंटो आसा बोंदेलसो. वरण. हॅलो वरण ऐकत उलयलें? ऐकता. बरें एक पोद आयकून या. कसले नशीब हे कोण जाणा कोणाक दुसऱ्याक मेळचें ना. मोगार पडून काजार जालो हांव इस्कॉल शिकताना. ओडली मायचे बेसांव मालगड्याचे ते साव एकी म्हाका सोजमोना. फटाफटा कर भुरगीं जाली घर बोर तामोक कूर सोदना. रेटी माटी गठी आनी जोस्मिना. जॉनी जोगा झुजे आनी सांताना. तारा नोरा डोरा आनी सेवरीना म्हाका भुरगीं 12 जाणां. रेटी माटी गठी आनी जोस्मिना. जॉनी जोगा झुजे आनी सांताना. भुरगीं ताका 12 जाणांक आनी एक बायला बोध सुपरहिट नंबर. हो गायकी बारीच फामाद. तो आसा बायला किंग म्हणून नांव हाडला. हो मनीस कोण? प्रेम. न्ही. तो आसा क्लॉड डिसोजा. देव बरें करूं तुज्या कॉलाक. आनी खरी आसा आमी दोगी शेजारा सिद्ध प्रसार तुमी कॉल करतात. ह्या वेळार आनी एक उलो आसा जीवन. तो आसा नागुरीसो. जीवन. हॅलो तुजी फिरगत खंयची? म्हणजे अंजलोर. आंजलोर. आनी एक वळखीचो मनीस यंगपुरो तो आसा फामाद बरयणार. कोण तो? मरियान पावल म्हणून. तो कोण तो? मालगडो लेखक. ताचें नांव कितें? कोण लेखक? कोण 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 कोण? मरियान पावल कोण? तो आसा MP रोड्रिगस. देव बरें करूं तुज्या उल्याक नागुरीसो. तो कोण 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 म्हणून खंय गेलो पळयता. थंयच रावा. आत्ता येलो एक ल्हानसो ब्रेक. आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा.
बायल भुरगीची रसा केली येवनात घरा केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटलम बाबा वेताच्या घरा सगळी आमची पाटलम बाबा वेताच्या घरा. आणि परत कार्याक स्वागत म्हणत असताना आमची लाईनी कदाळ बिझी त्या देखून आम्हीच तुमकां फोन करता आणि एक लाईव्ह शो तुकरार जावन आराम जाता डम डेम डूम म्हणून हाचे विशयान तुमकां जरूर खबर आसा आमी तुमकां कॉल करून उलयतले आनी हो खेळ खेळयत आनी SMS आसूंक जाय तूं WhatsApp आसूंक जाय तुमचे फोना स्मार्ट आसूंक जाय कित्याक म्हळ्यार आमी सक्कड स्मार्ट आसा. आनी हांगासर आदल्या हप्त्यांत विजेतीन आसली नमिता पुत्तूर तिचो एक ल्हानसो व्हिडिओ पळोवन या आनी हस्तांतर कार्य एक ल्हानशें 3000 रुपये दिवन मान केला पळयात. देव बरी सांज दिव तुमकां समजता फाटल्या 70 आंकडे आता न्हू आमी दोगी सजारा निरंतर वाडोवन आयला आनी तुमकां बरें लागला म्हणून पती येता आनी आद्या हप्त्याचे विदेचीन जावन आसा नमिता डिसोजा पुत्तूर हिका भोवमान दिवं हांव संतोश पावता. दायजी वर्ल्डर येवनच्या आमी दोगी सजारा प्रोग्राम बऱ्या तरेन येवन आसा अशेंच मस्त प्रोग्राम येवन दिवन हांव बरें मागता. स्पॉन्सर केल्ल्या प्रिन्स कॅटरर्स हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी कॅटरिंग ह्या म्हयन्याक स्पॉन्सर आसले आनी खंडी जावन नमिताक 3000 रुपये मेळ्ळ्यात आनी दिल्लो आसा आमचो कार्याचो फाटीचो कोण सांगता आमच्या दायजीचो मार्केटिंग मॅनेजर तो आसा प्रवीण तावरो. खंयच्याय गरजेक तुमी ताका फोन करण्याचे नंबर आमी सुमार फाटी सांगला नंबर ना जाल्यार तेणे मेळटा फेसबुकार तेणें कलेक्ट करा आनी बुधवारचे येत आसा ताका फोन करया. आनी ह्या शोवांत कांय ॲड दिवचें जाल्यार तिके एडजस्टमेंट रेटीर दिवंक कशी व्हरता कोंकणीक प्रोग्राम जाल्ल्यान दय करून ताका सांगात दियात. सांगत आस आदल्या हप्त्यांत आमी सवाल विचारले हप्त्याचे सवाल आनी सडीत आन्सर येवना त्या बोटी 100 भितर आयल्यात कित्याक म्हणून वतना आमी वाचची पिसाय उणी केल्या म्हण चिंता. कोंकणी कादंबरीचो बापूय कोण म्हण आमी विचारलें कादंबरी पयलें वाचताली बिंदास आतां धाकटे शॉर्ट स्टोरी तातूंत न्यानो काणी आयल्यात ते आमी वाचिना अशें शीण आसा कविताय वाचिना थोडीं जाणां सडीत जावन कोंकणी आमी वाचीचे त्या दाळा मात्र ताचे विशय कळटा सडीत आमकां ह्या फावटी येवनात 100 भितर आयिल्ली WhatsApp आनी आमचे मेसेजीस. कोंकणी कादंबरीचो बापूय कोण म्हणून आमी विचारलें जोकीम संतान आल्वारीस फोटो आसा टीव्हीचेर ताका जोसा आल्वारीस म्हणून तो बारीस फामाद मस्तू तांणी कादंबरी बरयल्ले आसात. एक आवरणी एक उंच कादंबरी तांचे मस्तू जाणवाय बरीत देवादीन कवी आसात जोकीम संतान आल्वारीस जोसा आल्वारीस. आनी आमी खुशी पावता लायटिंग पॅराडायज हांचें इनाम दिवच्याक जॉयलीन मुडबिद्री तिका सांगतास दैवीक अमृत वर्साची वर्गणी मेळटा विल्फ्रेडार पांगळा मस्कट. विल्फ्रेडार पांगळा एक नामनेचो कवी ताची कविता आमी दोगी सजाऱ्या कार्यांत आमी पेश केल्ले आसात. दैवीक अमृत वर्साची वर्गणी विल्फ्रेडार पांगळा हांकां जॉयलीन मुडबिद्री लायटिंग पॅराडायज हांचें गिफ्ट वोचर मेळटा आनी धाडिल्ल्या पैकी नांव धाडिल्ल्या पैकी आमी दोगांक इनाम सोडतेर दिल्या. ह्या हप्त्याचे सवाल अशें सिंपल सवाल कोंकणींतली पयली वेबसायट myboss.com हासो घडणार कोण टीव्हीचेर पळयात myboss.com एक स्क्रीनशॉट थंयसर घाला फ्रंट पेजीचेर आनी तो आसा मानेस्त गांवांत ब्रह्मावरचो मायबॉस स्पेलिंग अशें आसा MAIBHAAS BHASS न्ही BHAAS पळया .com घाला आनी ओपन करा तातूंत विशय पुरा कोंकणींत आसचे ते कोंकणींत तातूंत इंग्लीश सडीत वापरनात पुरा कोंकणींतली पयली वेबसायट ती myboss.com हासो घडणार कोण गांवांत ब्रह्मावरचो MAIBHAAS.com BHAAS.com डबल एस घाला ओपन जायना AA घालून सिंगल एस घाला ओपन जाता आनी तातूंत विशय कोंकणींत आसात. ही आसा आमच्या कोंकणींतली पयली वेबसायट हासो घडणार कोण आनी ती अजून आसा जिवाळ आसा. कोण म्हूण तुमी बरोवन आमकां धाडात आनी येवच्या हप्त्यांत 2 इनामां मेळटलीं लायटिंग पॅराडायज आनी दैवीक अमृत हांचें. आनी हें कार्य आसा आमी दोगी सजारा तुमच्या आनी म्हज्या मोगाचें मुखार उलो करात कार्य सोबयात मुकलो उलो आसा म्हण चिंता. ह्या वेळार टीव्हीचेर WhatsApp नंबर आयला तुमकां WhatsApp करूंक टेक्स्ट करूंक सांगत आस तुमचें कांय फीडबॅक आसा जाल्यार खंयचें घालयेत खंयचें काडयेत हें पुरा तातूंत आसा ताका घालयेत तुमी सेंड करयात आमकां. उलो आसा सबीना आसा मुल्कीतल्यान कॉल आमची बारी म्हणे सबीना. हॅलो सबीना हॅलो आयकात उलयलें
वय वय हांव सबिना वय साबिना की सोबिना सबिना सबिना जसं सबिना ओके सोबिना आणि टीव्हीचेर एक विषय येता पळय हे तुवें यूज केला घरा निस्त्याक हें काळें खंयच्याची साल ठीक आहे चाल खंयच्याक बरं घालतात ठीक आहे चालेल खंयच्याक बरं घालतात दुकरा मसाला घालतात बिर्याणी घालतात हां पुलाव घालतात हां वय ओके देव बरें करूं सोबिना तुका हांवें गोबल्यान घालतात देत गे ओके आणि तिणें तिके साल सांगले करेक्ट आसा जबाब तिची तुमी उलो करतात आमचे सांगाता कार्य सबोवच्याक मुस्तोळांनी एकच सांगचें आमकां लायन मेळना म्हणून आतां लायन मेळ्ळा रोनाल्ड पानीरच्याक नांव कितें सांगलें तुमी जराल्ड न्ही जराल्ड उलय लायक आतां मू देव बरी सांग बरें तुमकां तशेंच कशें आतां आमचें कार्य भोव बरें जाता बरें टीव्हीचेर एक बूक येता इवाक 13वी सैरीक हो बूक कोणें बरयल्लो इवाक 13वी सैरीक एक दोन न्ही 13वी सैरीक ही कोणें बरयल्लो बूक आनी हो आसा जोस आल्वारेस कोंकणी कादंबरीचो बापूय आतां आमी घाल्लें आसा तांणी बरयल्लो आसा जोस आल्वारेस जोकीम संतान आल्वारेस हांणी तो देवादीन कवी देव बरें करूं तुमच्या उल्याक फ्लॉसी आसा पुत्तूरचे फ्लॉसी हॅलो हॅलो हांव प्लसी वय फ्लॉसी कितें करता तुमी सद्याक आमी घरात आसा घरात जाल्यार बारी बरें आनी इल्लेशें पोद आयको आनी एक डान्स करया अशें फाटल्यान येता विसील मारता तुका तुज्या मोगार पडला म्हणून सजमो नाकाय सदा रस्त्यार मेळटाय वांगडी नदर सोंपताय वाटेर सदांय कित्याक राखून रावताय अशें फाटल्यान येता विसील मारता तुका तुज्या मोगार पडला म्हणून सजमो नाकाय सदा रस्त्यार मेळटाय वांगडी नदर सोंपताय वाटेर सदांय कित्याक राखून रावताय मुजी गोरी 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 गाय सुकून गेल्या बाय सदा राखून आसा या वाटेन दिसती पडत गाय तेडा शिंगाची मोना दुदाची तुझ्या पणी करा तेणे पळयलाय गो बाय म्हजी गोरी 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 गाय सुकून गेल्या बाय बरें आसा पोदू देवादीन आयवन बेल्लूर हाणें गायलां आनी असो घडणार कोण रॉनी वय कोणसो रॉनी पालक्यांतलो आनी हो आसा देवादीन मायकल मॅक्सिम मिक मॅक्स हाचे पोदां तशींच बारी सावणची पोदां मिक मॅक्स हाचे पोद हांगासर घाल्लें आसा देव बरें करूं तुज्या उल्याक ब्रिजीत आसा एरमालची बिज्जाबाय ब्रिजीत हॅलो बिज्जूबाई कशी आसाय तूं हांव बरी आसा काल येवं लागला उलय नाय येऊ लागून पावस जोर येता ब्रिजीत एरमाळ आमच्या आमी दोगी शेजाराची एक व्हडली अभिमानी तिणें फाटल्या हप्त्यांनी स्पॉन्सर दिल्लें म्हयन्यान सुमाने वय वय बरें आतां 3000 म्हणल्यार तुकात कोंडू वदा उंडू वदा आं जायत देखो ओके एक पोदा घडणार देवादीन तुज्या टीव्हीच्या पडद्यार येता पळय कोण हो मानी सो पुटी सो गुंडू गांव न्ही चेडू किरांतलें मिक मॅक्स कोण मोजा मोनांतलें न्ही अली बरा पोदा घडल्या मेळना आतां हे म्हाका पोदा घडल्यार उड आसेना हय तो आसा देवादीन जरम डिसोजा देव बरें करूं ब्रिजीत एरमाल तुका आनी विजूबाईन कदाळे म्हणचें म्हाका लायन मेळना म्हण आज मेळ्ळ्या बरें हॅलो प्रीती आसा नित्यधर नगरची प्रीती हॅलो हा टीव्हीचेर एक विशय येता तें कालें कितें म्हूण सांग म्हाका निस्त्या घालतात कालें तें निस्त्या घालतात कालें तें पुलाव घालतात बिर्याणी घालतात कालें तें लवंगा लवंगा न्ही तें येलक्की आसा येळो देव बरें करूं तुज्या उल्याक तिके कन्फ्युजन जाता लवंगांत येळ्यांत जावं दी मेबल आसा पडिलची पडिलांत जागो पडिला आसा गी हॅलो आयकता उलयलें आयकता ओके
तुका एक बूक येता टीव्हीचेर पळय ब्लॅक अँड व्हाईट बूक आयला भारी आदलो बूक एक अधुरें पिंतूर हो बूक कोणें बरयल्लो क्लू ना तातूंत 3 कवींची नांवां ओट्टूक आसात हे म्हणयेत बाबांची नांवां देव बरें करूं आनी हो आसा रॉल्फ पियूस हॅरी रॉल्फ आनी पियूस देव बरें करूं तुज्या उल्याक कार्य मुद्दम व्हरूंक आसा तुमी सांगात दिवंक आसा मुकलो उलो आयला हॅलो लविता आयला फजीरचें देव बरी सांग तुमकां तुका तेंत मागता हांव लविता गी लविटा लविता THA गी TA ती ओके तुका एक पोत घालता हांव आयकात गोडयेक पावटींग हासताय गोडयेक रोठाय थोड्याच वेळान दोटाय मोगान पोटाय दोळ्यांनी मोगाची किरणां दाटाय आनी काळीज मुजे ओटाय सदांच तूं आसतालोय मुजे पाटी स्वप्नांतून दिसतालोय हर एक राती दनया देवाक हांवें पेटल्यो वाती आनी मागलें तुजे खाती आनी आमचो प्रवीण असो सोदून पदां घालता भितर वचून पदां घालता आनी हें पोत आसा मोग म्हणून पाद्री फिल्मांतलें पितुरांतलें हें पोत आनी गायलां प्रेम कुमार हाणी मंगळूर हाणी हें पोत कोणाचें रचन कोणाची उतरां कोणाचें ट्यून बरें तुजें नांव हांवें बरोवन घालां हांगासर तें बरें बरोवन जालां चेंज करूंक जायना लविटा फजीर तुजें नांव हांगासर गबळ्यांत येता देव बरें करूं आनी मस्त क्लू दिले तिका लविटान करेक्ट सांगलां देवादीन अमर वेलफेअर अबिंबस हांचें विन्सी आसा फेर्मान उर्सो विन्सी बाब बरो आसा मू कालें केन्ना सांजे रांदलां कालें सोने रांदलां बरें बरें मॅडम सांगता थंय जावन बरें टीव्हीचेर एक बरें नार येता पार्की हो एक कादंबरी करत मोगा म्हाका जळे नाका सुपर हिट कादंबरी तशी हो माणूस आसा स्टॅनी निरुडे देव बरें करूं तुज्या उल्याक कित्याक म्हणून तुमी आसतनात कळ्ळें तुमी सांगनात म्हणून आनी प्रस्तुत तो दुबयंत आसा देव बरें करूं हॅलो हॅलो लीना आसा येरमाळचे बॅक टू बॅक 3 कॉलर्स रोशनी बिरजीत टीना हॅलो टीना हॅलो लीना 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 ओके लीना बाय टीव्हीचेर एक फळ येता फ्रूट ते कितें कालें तें मिरसांगी बिंडांगी कालें तें सांग म्हाका पडकोळांगी कालें तें द्राक्ष पेन काडलां हांवें लीना म्हूण बरोवंक द्राक्ष न्ही तें आसा कन्नडान बुगरी कोंकणीन बोरा म्हणजे जावं दी लीना बायक सांगूंक जालना बोरा खातात पूण सडीत ती विक्रेपाक घालना त्या देखून वळख ना आमकां ताची वलेरेन आसा वल्लीबाब वामंजुरसो वल्लीबाब आयकता गी टीव्हीचेर एक ल्हान विशय हाडिला हो दिल्लो आमच्या कोंकणी कवी मच्छा बोंदेल हाणी बोंदेलचो मुखार येवन दिवन गेला हें दाखया म्हणून हे मच्छा बोंदेलान घरा गम्म घाणी येवन तेका जालें मोग्याचे बियो घाणी येवन अंटावन केल्लें एक वस्त जायत समजलें गी तितकें व्हड केल्यार आमच्या मंत्री वेस्ता फुलांवर येत कोण ना भुरग्यांनी बरें आसा हातूंत सदां 2-3 हजार मोग्याचे बियो आसात आनी अंटायल्यात आनी बरें पेंट केलां वूड पेंट काडला जावं दी मातशें बोंदेल तुका नमस्कार म्हणटा हांव हांगासर तुवें दांड दिलाय एक बरें आसा विशय पळया हांव इल्लें लगीन धरता तुमकां दिसोंक हाका कोंकणीन कितें म्हणयेत कालें म्हणटात ताका ओडाल्यार कालें म्हणटात यस तुजी जाप सारकी आसा नांव कितें म्हणलें बोंदेल गांव खंय वल्ली वा मंजूर घालता मातशें बोंदेलान एक दालें वा दाली दांड दिल्या परते फावटी पळया कितले बियो ताणें ओट्ट करून कितलें एक आर्ट वर्क केलां मातशें बोंदेले कोंकणी कवी देव बरें करूं आनी हांगासर हाडिलां हें मात्र मातशें बोंदेल बाब तुका हांव दिना हांव घरा व्हरतां देव बरें करूं वाल्टर आसा बजालचो बजाल वाल्टर तुजें नांव पडलां भितर उलय कितें करतात वाल्टर बाब
आम्ही ड्रायव्हिंग करत असता. तू ड्रायव्हिंग करता असताय आणि ड्रायव्हिंग करताना पोद आमकां जरूर आवडटात आणि हे कोंकण्यांतले पोद ऐक. कुलकुलो 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 काळजान मोगास सळसळो देखून हृदयांत कुलकुलो जिवांत मोगास उमाळो देखून कुडींत कुलकुलो पोटांत कुलकुलो ओठांत कुलकुलो तकलेच्या केसांनी पायांच्या नक्षांनी सगळ्यांनी कुलकुलो 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 काळजांत मोगाचो सळसळो देखून हृदयांत कुलकुलो जिवांत मोगाचो उमाळो देखून कुडींत कुलकुलो पोटांत कुलकुलो ओठांत कुलकुलो तकलेच्या केसांनी पायांच्या नक्षांनी सगळ्यांनी कुलकुलो. कुलकुल येता गई दोगांक आणि हे गायन आसा रॉनी डिकून आणि झिना हांचें आणि हे पोद कोणाचें ಗೊತ್ತು बरें आसा. हे पोद आसा विल्सन ऑलिवेरा पडुकोणे कुंदापूर हांचें. देव बरें करूं. बाजल सबाब रिक्षा काडून खंय वता पळोवन पेट्रोल घालया थंय रावा आत्ता येयलो. आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीची रसा केली येवनात घरा केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटलम बाबा वेताच्या घरा सगळी आमची पाटलम बाबा वेताच्या घरा. परत येवकार या कार्याक आणि कुंदापूरच्या गणिता विशांत कवी अल्वी बेर्नालान एक कविता धाडल्या ती हांगासर वाचन करूंक वाचन करता. संतोषली दुनिया जिणीये सांगाती विंसताना कुरपेन दोडली दातारां मिलन आमचें जाताना बर्मान फुल्ली सोमिया बरी खबर आसा म्हणटाना दादोसली रसनारा बाळाक प्रसूत जाताना तृप्तेन भरली काकुळदारा बाळाक तेंपलान भेटयताना सपनां देखली कुरपे सागोरा क्रिस्ती इस्कॉलाक दाखल करताना हेजे आपली सरस्परा भुरग्यान पयलें अक्षर बरयताना आईच्यान मम्मी म्हणसो ताळो ना सपना साकार करचो फुडार ना सकाळी बडे पोशेवन आयते करूंक बाळना सांजेर वाट राखचो सांदोना दयाळाचें वरस निश्ठूर जालोय आवय करून ससनाक वांज केलें पाटी घेवचें तर कित्याक दिवन गेलोय बाळाचेर म्हज्या कित्याक दारूण जालोय भलायकेन पाटीन दी सांगोड्या बाळांक आवयच्या उस्कार खेळचो अवकाश दी वांसोन उरल्यांक तरी फुडार दी एकच मागणें भुरग्यांची पेट दमतना सष्णाक मातयेक लायताना कवी अल्वी पेर्नाल दुका बरीत एक कविता हांगासर धाडून दिल्या हांगासर पेश केल्या आणि श्रद्धांजली फाटयता. त्या गणिता खराळ गणित आनी मुखार तशी रिपीट जायना जावं रोडार जगूत काय खंडीत आमकां जाय हे आशेवन त्या भुरग्यांक पाटी येनातल्या संवसारांत गेल्यांत पूण तांच्या घरच्यांक ती दूख सोंसची एक तांक दिवूं दी म्हणून मागता हांव आमच्या टिमा तर्फेन. मुखल्या उल्याक वेता आसतना रिनल आसा बेंदोरचें. हॅलो हॅलो तुझी स्पेलिंग सांग. रिनल रायनल REE हां NAL रेनल. बरें रेनल कांय करूंक जायना तुका गोतनातले एक विशय येता टीव्हीचेर पळय ओ कोण म्हूण पारकी घरच्यांक बरें सांग. एक बरयणार आसा मँगलोरचो गांवांत आंजेलोरचो कोण तो आणि तो आसा रॉन मायकल आंजेलोर रेनल ल्हान भुरग्यां म्हणून चिंता देखून व्हडांनी सांगात दिवचो भुरग्यांनी कॉल केला म्हणून व्हडांनी सांगात दिवचे. रॉन मायकल आंजेलोर कोंकणी बरयणार. विल्फी आसा पानीर सोप पानीर विल्फी. हॅलो हॅलो पाणी 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 ओके पाणी रान पाणी आसा न्ही उदक आसा न्ही हय आणि उदक नातले कडेन हें वाडटा लांब जड पळय टीव्हीचेर हाका आमी कितें म्हणटा बारीस लांबायक वेताय. लेंकिरी लेंकिरी न्ही लेंकिरीची आनी एक जात तें घालें. वाचे वाशे वाशे सोमा आसा तुजी जात तुजें नांव कितें म्हणलें. पानीर विल्फ्रेड डी अल्मेडा. विल्फी पानीर वय तितलें बरो. वय वाशे तेंकडी वा लेंकिरी लेंकिरीन आनी एक जात ती वाशे लांब येता मोठी जाता येल्लो कलर आसता. देव बरें करूं.
अनिशा आसा तेरे बायलचे अनिशा बाय हॅलो एक बूक येता पडले टीव्हीचेर अनिशाक ओके दुकां ताचे तिके सॅड दिसता त्या बुकार चित्र ओके आणि हो बरयल्लो बरो सो मनीस मात्र कॉमेडी मनीस कोण तो सडीत विनोद तो बरयता कोण तो त्याला क्लू असत बी तेंच सांगलें कॉमेडी बरयता विनोद बरयता गांवान ताकोडेसो 3 नांव ओट्ट करता नांव केलां 3 नांव ओट्ट केलां सीजे ताकोडे गे कोण सीजे ताकोडे सीजे म्हण ना सिजेस जाऊं दी तू लागी लागी आयल्या तुझे नाव करा अनिशा न्ही वय अनिशा मँगलोर न्ही दर बैल आवडना ते मँगलोरांतल्यान येता जाऊं दी हा वय अनिशा तेरा बायल तुजें नांव जा पावें समान आतली सीजे म्हणाय पूण सिजेस म्हण तुज्या मतींत आसलें त्या देखून हांव तें घालतां आय कॅन रीड युअर सायकोलॉजी मायंड जावं दी रेगो आसा उषा न्ही हॅलो उषा की त्रिशा उषा 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 इंदिನ ನಿಂಗೆ उषा ಈಗ उषा ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಉಲಯ ಕಾಲ सांगा ओळख सांगा पहिले बुटे आयलाय तू उषा रे गो कंकनाडी अय समा सांगतो मागीर विषय घालाय घरात आसाय काम करताय बसलाय हांव टीच करता तू टीच करता टीचर म्हणून सांगू भार लस तुका सांभाळ सगळं असले सांगा ना नाही जाऊ दे एक पोत येता एका बायेचें पळय शिंदून अंतरळांत पावस वतलो क्या धरते जिवा कोळे सुशेग मेळ्ळो जिनियेन मोगा दिसना तुजो मोगतो लावलो जिवान म्हज्या नवोच हुरूप उदेव नायलो मोगा संतोषान काळीज नाचता तुज्या मोगाखे मन पिसवाता पांत्या दोवा सारको नितळ मोगतो तुजो नियाळून काळीज भरता मोगा संतोषान एक सुपर हिट जोळे बाब एरिक आणि जॉयस हांणी गायन केल्लें वय दिर्वे कवळ्यांतलें ह्या कवळेची घडणार कोण एक स्त्री आसा ती ಗೊತ್ತಾ ना इतलेंच आसचे विषय मीना कोण मीना जाऊ दे मीना रे बिंबल जावन ती आसा बाय आयरीन रेबेल्लो देव बरें करूं कोंकणीची नॉलेज वाडोवच्या खातीर आमचें कार्य आसा गुत्त ना म्हणून कांय प्रॉब्लेम ना आमी सगळ्यांनी शिकचें कुत्तार सो मेल्विन आसा कुत्तार हॅलो मेल्विन हॅलो कुत्तारी म्हळ्यार गोत्ता कुत्तार म्हळ्यार जागो जाऊ दी मेल्विन बाबाक एक बरो येणार येता हो बरो येणार कोण सुरतकाल सो सिकेराम म्हणून देव बरें करूं रोनाल्ड सिक्वेरा म्हणून ताचें नांव आसा सिकेराम सुरतकाल म्हणल्या विशयान तो बरो येता कोंकणींत ताची एक वळख आमी घाल्ली सकड आमच्या कोंकणी परजेक वळख जावन दी म्हणल्या एका दिशेन जानेट आसा वामांजूरची जानेट वामांजूर नांव आयलें जानेट वामांजूर भितर टीव्हीर आयला म्हाका जानेट बाय हॅलो उलय आयकता तुजो साकोर उलय उलयता काय उलयचे काय उलोवचें नाका टीव्हीचेर एक फळ येता फ्रूट पळय कितें तें ओके ओके जाल्यार तें इकूंक घालां पळय आतां आसात एका बायल मनशाचे स्त्रियेचे जांबळा जांबळा जांबळांक कन्नडान नेरळ्यान म्हणटात तुजी जाप सारकी आसा नांव कितें म्हळें जांबळा थँक्यू तुजें नांव कितें जॅनेट वामंजूर बरें जॅनेट वामंजूर कितें म्हणल्यार जावन दी देव बरें करूं तुजें 2 मिनट नांव सांगलां तुवें सगळ्यांक वळख जाली आनी 2 हप्ते उपरांत कॉल कर बरें नांव घालें डॉल्फी आनी जुडीत बारकूर आनी तांचो पूत आसा रेनॉन तांकां देव बरें करूं म्हणटा गोबळो तांणी स्पॉन्सर केला लॅन्सी आसा हॅलो लॅन्सी खंय तुजो गांव करमार म्हळ्यार अद्यापाडी न्ही किरक्या सद्या पडे पळय जाऊ दे एक पोद आयकया गमत करा घरांतली पुरो डान्स करा व्हरत्या उमाळ्यान तुका सोदता हांव गुंडावलोळेत सगळ्यांनी म्हज्या काळजाचेर कसला तुजेंच नांव सागो तूं म्हजी राणी व्हरत्या उमाळ्यान तुका सोदता हांव गुंडावलोळेत सगळ्यांनी म्हज्या काळजाचेर कसला तुजेंच नांव सागो तूं म्हजी राणी मेविसा कुडीन भरल्या गो तुजीच आशा
मेविसा कुडीन भरल्या गो तुझी आशा नाही हे पद ऐकलाय तुवें हे पद कोणाचें हॅलो रॉनी ग्रास्ताचे येस रॉनी क्रास्ता तुवें कांय पंचवीस फुटी हलो हलो म्हणे पद ऐकायचें फुल्ल मागीर हलो म्हणचें करंबार तुजें नांव कितें म्हणे लॅन्सी लॅन्सी बाब तुका बारे आम सरसट मदें मदें हलो 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 म्हणटाय तूं जावं दी लॅन्सी करंबार पद आमी घालची तुकाय आनी सगळ्यांकी कळोवन दी म्हणून त्या घडणाराक एक मान दिवचो आमचे टीव्ही ऑनलायनीर कदाळय कशें पळोवं ॲप कशें डावनलोड करयत मोबायलार स्मार्टफोनार पळयात प्ले स्टोराक वचा दायज वर्ल्ड 24/7 टायप करा आनी शीदा ऑन करा इन्स्टॉल करा आनी तुमकां तुमच्या मोबायलाचेर टीव्ही मेळटा तुमचें खंयचें लायक जावचें कार्य आसा तुमकां खंयचें आवडटा तें तुमी पळोवयेत आनी ऑनलायन टीव्ही पळोवन तुमी आमकां सांगात दिवयेत बरें आमचें कार्य पळोवन सांगात दिल्यार तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना थोडी नांवां आज भितर गेल्लीं आसात हांगासर त्या देखून हांगासर 3000 रुपयांक कोणाक मेळटा म्हणून एक विशय आसा प्रिन्स कॅटरिंग हांणी सादर केल्लें 3000 रुपयाचें इनाम हांगासर एक चीट काडटा तुमच्या नांवान आनी एक चीट आसा अशी आनी ती आयली हांगासर रोशनी येरमाळ तिका आमी बरें मागता हांगासर कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा हेंच्या बुधवार येवन तुवें हांगासर इनाम व्हरचें अशी आमची आशा आसा सांगात आसा दुसरें एक चीट काडटा ती आसा गॅस फॅमिली शॉप आनी तें कोणाक गेलां पळया ती आसा बबिता पुत्तूर तिका गिफ्ट वाउचर मेळटा गॅस फॅमिली शॉप वस्तुरांचें दुकान कंकनाडी आसा बिंदास वस्तुरां घे बबिता तिसरें आसा मस्त मलायकाचें एक इनाम ह्या चिटीक वेता चिटीर कोणाचें नांव आसा पळया नांव आसा लविता फजीर तिका मलायकाचें गिफ्ट वाउचर मेळटा देव बरें करूं सांगता आसा लविटाक मेळटा आसतना रेड मोमेंट्साचें कित्याक बाकी दवरचें ताचेंय काडया आनी ताचें इनाम गेलां वल्ली वा मंजूर म्हणून रेड मोमेंट्साचें परत्यान डॉल्लासो एक व्हडलो सयत बूक आसा पळया डॉल्लासो हास्कुळे डॉल्लाची 150 पोकाणां ह्या बुकार आसात आनी हो बूक हांगासर ताणें दिल्लो आसा तो गेला डॉल्लासो बूक गेला ह्या चिटीक आनी चीट आसा अशी अनिशा मँगलोराक हास्कुळे बूक गेला सांगता आस म्हजे लागीं एक सोबीत सीडी हांगासर आयल्या हे सीडीचें रेकॉर्डिंग जावन दी सांगता आस मिक्सिंग मास्टरिंग आनी पुरो आमच्या दैज वर्ल्डांत केल्लें पयले बोटी फूल फ्लेज्ड कोंकणी सीडी हांगासर तयार केल्या आमच्या दैज वर्ल्ड ऑडिओ विज्युअल स्टुडियोंत आनी ह्या सोबीत सीडीचें नांव आसा तूं सोबीत दिसताय म्हणून आनी तें टायटल ट्रॅक सिंग केलां कन्नडाचो एक नवार्दीक गायक गुरू किरण आनी सीडी हांगासर स्पॉन्सर केल्या तूं सोबीत दिसताय म्हणून आनी ही सीडी कोणाक वता पळया 6th प्रायज आयच्या कार्याचें हांगासर 3 चिटी उरल्या तातूंत एक चीट काडटा पळया तूं सोबीत दिसताय ह्या चिटीक वेता आनी हे चिटीर नांव आयलां सोबिना मुल्की ती सोबीत करून पद आयक आनी हांगासर काल 2 चिटी उरल्यात तांकां लक ना बेटर लक नेक्स्ट टायम म्हणून सांगून आयचें कार्य हांगासर मुग्धोंक सांगात आशेता येवच्या बुधवारा हें परत कार्य आसतलें लायव्ह आनी हें रिपीट कार्य सोमाराची 11:30 वरार रातीक आसतलें आनी हें कार्य पळोवन संतोश पावल्या समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा सांगात आस 2 दिसां भितर बारीस फास्ट आमचें हें कार्य युट्यूबार आमी घालता थंयसर तुमी पळोवन संतोश पावचें अशी आमची आशा आसा आनी कितें तुमकां सांगूंक आसा जाल्यार आमच्या त्या वॉट्सॅप नंबरार तुमी सांगेत टेक्स्ट करयेत आनी तुमचे कितेंय फोटे आसात कांय वस्तू आसात दाखोवंक आसा जाल्यार आमकां पावयत करयेत आनी हांगासर हें कार्य संपोवंक हांव खुशी व्हरतां 9 वरां स्टार्ट केलें 10 वरार एंड करता हांव कोंकणी उलय कोंकणी आमच्या वय नमस्कार आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीची रसा केली येवनात घरा केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटलम बाबा वेताच्या घरा सगळी आमची पाटलम बाबा वेताच्या घरा